नील क्रांती योजना आसा आणि ह्या योजनेच्या अंतर्गत आम्ही नुस्तें विकपाच्यो व्हॅनी घेतलेल्यो आसा। प्रत्येक व्हॅनीचो कॉस्ट आसा around 25 lakhs. 25 lakhs सुमार एक व्हॅनीचो कॉस्ट आसा। आणि तश्योच आमी मोटरसायकली घेतलेल्यो आसा, तेंचो कॉस्ट आहा 60,000। 25 लॅक्साच्यो पळय व्हॅनी आसा तातूंत सबसिडी 10 lakhs मेळटा आणि मोटरसायकली आसा तेंचेर सबसिडी आसा 30,000। ही बहुउद्देशीय अशी लोकोपयोगी अशी योजना आसा जी आमच्या लोकांक बरें सबसिडायज नुस्तें जें आमी अनुदानीत दरान दिवंक सोदता। आमची ही योजना ह्या तरेन लोकां पर्यंत पावोवपाचो जो आमचो उद्देश आसा तो उद्देश आयज ह्यो मोबायल व्हॅनी घेवन आमी दाखोवन दिल्लो आसा। त्याच प्रमाणे मोटरसायकलींचो लाभ आमच्या ह्या गोंयांतल्या मच्छीमारांक जावचो अशी मनापासूनची इच्छा आणि मनापासूनची तळमळ आहा। आणि त्या उद्देशान ह्या नीलक्रांतीच्या आधारे जी स्कीम आमी हांगासर लॉन्च केल्ली आसा तेचें उदाहरण हांगा तुमकां पळोवंक मेळटा। हें सरकार गोंयकारपणा राखपाचें सरकार आसा, गोंयकारवादी सरकार आसा, बरें काम करता हें सरकार हें तुमी पळयता। अशा तरेन अनेक योजना ज्यो आमच्यो आसा त्यो योजना परत मार्गाक लावन आमी अनुदानीत स्वरुपांतलें नुस्तें लोकांक दिवपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो। फाटीं आमी मच्छीमार केंद्रान थोडे फीश आमचे आशिल्ले ते फीश आमी थंयसर विकले। तातूंत गोळश्यो आशिल्ल्यो, गोळश्यो चड आमकां मेळ्ळ्या कारणान आमी गोळश्यो विकूं शकल्यो। तशेंच चापोली धरणाचेर आमचे आनीक थोडे बासा फीश म्हणून आसा ते फीश आमी काडून तेंय विकतले। ऑगस्टान आमी काडपाचे आसा ते। अशा तरेनचे जे आमी उद्देश आमच्या निवडणुकीच्या दरम्यान राबयल्ले ते उद्देश आमी आतां सोडोवपाच्या दृश्टीन पावलां उखल्लेलीं आसा। आनी हेच्या फुडें आश्वासीत करता सगळ्या गोंयकार भावांक की अशा तरेच्यो योजना आमी तुमच्या समोर हाडून तुमकां अनुदानीत स्वरुपांत नुस्तें पावयतले। पडटा 60,000 आनी 30,000 हे सबसिडी आसतली आनी हेचो लाभ आमी सगळ्या गोंयकार भावांक करून दिवपाचो प्रयत्न करतलो। चड करून सगळ्या किनारपट्टी भाग आनी सप्लाय करपाक सगळ्या गोंयच्या जनतेक पुरोवपाक ह्यो स्कुटरी म्हाका दिसता उपयुक्त ठरतल्यो।